केले माझे नाव विनय वेळीप. आम्ही आदी ब्रिगेडाची एक सोर्स आसा आमची एसटी कम्युनिटीची, त्याच्या थ्रू आम्ही हांगा आयज गुढी पारोडा म्हणटा हांगा आम्ही आयज आयला. तो इश्यू आसा सेम जो आम्ही लास्ट टाइम सांग्यार घेतलेलो, तो आयज बी सेम गजाल घडला हांगा. पण ती लास्ट टाइम आसली घराची गजाल, पण आयज आसा आमचे पोटाची म्हणल्यार शेताची, आमी जे भात पिकोवन खाता तेजी गजाल. सांगपाची म्हणल्यार आतां भाटकार मुणकार होच प्रश्न हांगा बी लागू जाला. सो हांव सुरू करता. म्हणजे आमचे लोक हांगा त्रासाक पडल्यात तेंचे पयलीं इंट्रोडक्शन करून घेता. तुमचें नांव कितें? निर्मला. तुमचें? सुदेश. सो निर्मला सुदेश म्हणटा तो हे जो कोण मुणकार आसलो तेजो चलो. सो आतां तेजें म्हणणें अशें की तेजी बापायन हांगा 100 वर्सां जालीं हें शेत सगळें आपूण रोयला. तेजी मागीर तेजी पिढ्यान म्हणजे आसा तेजी आतां ह्या पर्यंत आसा, तें आनीच अजून पर्यंत आसा, चालू आसा तेंचें. पण आता गजाल हांगा अशी घडली की अचानक ह्याच वर्सा कळना करून कोणी तरी हाडून, म्हणजे नांव मागीर डिस्क्रायब करता हांव, बट कोणी तरी हाडून हांगा कंट्रॅक्शनाचें सामान घातलें शेतांक, आनी ह्या वर्सा हांकां शेत रोवपाक मेळना जालें. सो बरें गजाल सोड, त्या मनशाची हांव हें करता, डिस्क्रिप्शन मागीर दिता. आतां तेंच्या कडच्यान मागीर थोडें आयकून घेवया. म्हणल्यार कितें घडलें तें, कितें अशें घडलें म्हाका सांग पळया. तुमी आतां शेत कितले वर्सां रोयताले हांगा? 100 माहीत जाले ना तशें सोड, म्हणजे तुमचो आतां कोण मांव आसलो तुमचो बापूय, ते याद सांगात किती याद जाले तुमच्यो? आम्ही आता त्याचे 40 वर्सांनी आणि म्हाका लग्न जाल्यार 10 वर्सांनी. तेजी आदी सान तेजी पयली सान ताका याद आसा 40 वर्सांनी तो रोयतालो, आणि तेजी पयली सान बी रोयता. हय बरें. पण पोरू रोयले तुमचे? हय रोयल्लें. सो आतां हो हंगामाचो पीक, म्हणजे आतां हो शेत रोवपाचो टायम, आनी अचानक अशें घडटा की कोण तरी येता शेताक फातर घालता, चिरे घालता आनी आपली मातयण घालता, ब्लॉक करता. आनी आमी मागीर नांव सर्च केलें तेजें. म्हणजे आमचें एक आशिल्लो तेंच्या मनशान सांगलें जाल्यार नांव सर्च केलें, त्या मनशाचें नांव कळटा आमकां वेंकटेश गेजी म्हणून. इज अ फूल प्रूफ मायग्रंट्स. ही इज नॉट गोवन. सो हें कशें घडलें? हो आतां फुल्ली एसटी कम्युनिटीचो गांव टोटली दिसता म्हाका, कित्याक हांवें बी ह्या गांव पयलीं भोंवलो आसा. पण अचानक हांगा मायग्रंट्स कसो येयलो, ताका कोणी प्लॉट विकलो, हें आतां कळपाक जाय आमकां फस्टींग म्हणल्यार. आतां आनी एक म्हाका सांग पळया, हांगा आतां सगळे एसटी कम्युनिटी लोक आसा? बरें गजाल. आनी हांवें अशें आयकलां की हांगा मायग्रंट्स खूब भरला म्हणून घरां. सगळे लोक ओके. आतां फुडें सांगता तुमकां आनी एक गजाल. म्हणजे ही गजाल अशी की अशें जातलें फुडाराक मायग्रंट्स आतां सद्या आसा म्हणटा हांगा. आमचे हांगा लोकांचें नांव मोस्टली वेळीप गांवकर, एसटी कम्युनिटी. सो फुडाराक कितें जातलें, ती आतां ऑलरेडी पंचायती रजिस्टर जाला आसतली, जे हांगाचे मायग्रंट्स आसा ते, तेंची फुडाराचे सरनेम चेंज जातली, वेळीप जातली, गांवकर जातले, एसटी सर्टिफिकेट मेळटली. हो आतां आमचो पोटाचो हे आनी घास खायल्लोच आसा हेंचो. आतां नंतर जे आमचें रिजर्वेशन आसा आमची कमिटीक मेळपाक जाय आशिल्लें तें सुद्दां हेंकांच वयतलें. आनी एक म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार फुडाराक पण सुद्दां हेंचो जावंक शकता हांगाचो. हे पळय, ही परिस्थिती, सत्य परिस्थिती आमी आयज हांगा मांडटा. हे गांवाचें नांव कितें? तळ्यावाडी गुढी पारोडा. ही हांगाची गजाल आसा आयज. सो हांव आतां सांगपाक सोदता आनी